भेटो अर्घा पाठो तुवें केल्ल्या उपकारा बली भेटो अर्घा पाठो तुवें केल्ल्या उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे बळेपण सोमेस्तांक पळोवंक मेळोवन दी. तुमचे बळेपण सोमेस्तांक पळोवंक मेळोवन दी. ह्या मिसा वेळार आमचे हर एकल्याचें मागणें जावं दी. जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज मुजें, कर मोन मुजें, या कर जिवीत मुजें तुज्या काळजा सारकें, तुज्या मोना सारकें, तुज्या जिविता सारकें. जेंटलनेस और बोळेपण ह्या विशयांत आज आमी मागता आसतना ये देवा तुजी कृपा आमकां दी म्हूण आशेवया. जर तर आमच्या दिसपडत्या जिणेंत बोळेपण दाखोवंक चुकल्या जाल्यार या खंयच्याय रितींनी कांय अंकार उलयल्या जाल्यार कलत्यापणान देवा लागचें बोगसाणें मागया. एक घडीभर मावून रावया. चिंतून सांगाता सकास आमी मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बागेवो सदांच अंकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन ददोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
Amen. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना जुजेक आपणा भोंवतणी आशिल्ल्या सर लोकां मुखार आपली बोगनां लिपोवंक जाली नात. देखून ताणें फरमायलें, सगळ्यांक हांगातावन भायर धाडा. अशें आपल्या भावांक ताणें आपली वळख करून दितना कोणूच थंय नातुल्लो. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बोब इजिप्तकारांक आयकली आनी ही खबर फाराव्याच्या रावळेराकी पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आनीकय जिवंत आसा. पूण ताचे हुजीर ताचे भाव भियान तरतरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, येया लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव जुजे, तुमचो भाव. इजिप्त देशाक तुमी विकलो तो. तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां कंतिश्ट जायनाकात. कित्याक जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदी धाडला. देशान दुकोळ पडोन आतां 2 वर्सां जातात. आनीकय 5 वर्सां देशान दुकोळ आसतलो. ह्या काळार जावं कोसप जावं लुवणी आसची ना. देशांत एक उरलेलो वांटो तुमचे पासत सांबाळूंक आनी एक व्हड सोडवणे वरवीं तुमचो जीव राखूंक तुमच्याकी आदी देवान म्हाका हांगा धाडला. देखून म्हाका हांगा धाडिल्लो तुमी न्हय, बागार देवान. ताणेंच म्हाका फाराव्याक बापूय जायसो केला आनी सगळ्या इजिप्त देशाचो कारभारी नेमला. आतां वेगीं तुमच्या बापाय लागीं वचून ताका सांगा, अशें सांगता तुजो पूत जुजे, देवान म्हाका सगळ्या इजिप्ताचो धनी नेमला. गळाय करिनासता म्हजे सरशी ये. देवाचें उतर हें. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराची स्तुती कर. सर्वेस पोर दयाळानी कुरपाळ सोसनिकानी मोगान बलोलो. सदांकाल तो आरोप लावंक सोना. ससनाक राग धरून रावंक सोना. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराची स्तुती कर. आमच्या पातका परमाणे आमचे कडे तो सलाना. आमच्या गुण्यावा फावो जाले. फारीकपण तो घेना. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराची स्तुती कर. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुझे सोवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आणि ताजे शिस जेरुजालेमाक लागीं पावून ओलिवेत दोंगरा लागसर आसलेल्या बेतफागेक येवन पावले. हांगा जेजू आपल्या दोग शिसांक आपोवन म्हणालो, तुमचे समकर आसा ते हळ्ळेक वसा आनी थंय पावतस बांदून घाले एक गाडोम आनी सांगतस ताचे शिंगरू तुमकां मेळटलें. तांकां सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा. आनी कोणीय तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रीक तांची गरज आसा म्हणून ताका सांगा आनी तक्षण तो तुमकां व्हरूंक सोडटलो. अशें सांगून जेजून आपल्या शिसांक फुडें धाडलें आनी फुडलें सिद्ध जावच्याक प्रावाद्या मारिफात सांगलें तें, सांगा तुमी सियोन नागराक, पळय तुजेशी येता तुजो राय, बोळो आनी एक गाडवार बसलोलो, शिंगरांचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो. शिसांनी वचून जेजून फर्मेले बरेस केलें. गाडवाक आनी ताच्या शिंगराक ते हाण आयले आनी आपले दगले तांणी तांचेर सोडून घाले. उपरांत जेजू वयर सोडून बसलो. लोकां जम्यान थोड्यांनी दगले वाटेर हांतुळले, हेरांनी रुखां झाडांचे ताळे बेंडून वाटेर शिमटायले. आनी ताच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो त्या लोकांन बोब घाली, होजान्ना दाविदाच्या पुताक, सदैव सोम्याचे नांवी येता तो, होजान्ना अत्युन्नत देवाक. तो जेरुजालेमांत रिक्तस ते सगळे शार उसांबळ जाले. हो कोण म्हणून जेरुजालेमगार विचारताले. होस तो जेजू गालिलेयाच्या नाजरेंतलो प्रवादी अशें म्हूण लोकां जमो जाप दितलो. देवाचे उतर हे. मागणी तुका क्रिस्ता. तुमचें बोळेपण सोमेस्तांक कळो. तुमचें बोळेपण सोमेस्तांक कळो. जेजू क्रिस्तांतय प्रत्येक जावन बाळोक जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, युवा जनांनो आनी भुरग्यांनो, ह्या 9 दिसांच्या नोवेनाच्या वेळार पवित्र आत्म्याची ही फळां हांगासर दिसान दीस नियाळ जाते आसात. देवान आमकां पवित्र आत्म्याची 7 देणी दिल्यांत ती आमच्या वाडावळे पासत. आमी कांय करूंक ना, देवान धर्मार्थ पुंक्याक जावन आमकां दिल्यान. ताचे उपरांत पवित्र आत्म्याची 12 फळां आसात, ती आमी उत्पन्न करूंक आसात, ती हेरांच्या बऱ्यापणा पासत. आनी ताच्या उपरांत एक 9 आत्मीक देणी आसात, ती पवित्र सभेच्या वाडावळे पासत. अशें म्हणटा आसतना हे दुसऱ्या अंतार ही 12 फळां हेरांच्या बऱ्यापणा पासत देखून जेजून सांगलीं ती उतरां. मातेवाचो 5वो अध्याय 16वी ओळ, लोक तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या तुमच्या बापाक महिमा आनी आनंद ह्या अर्गां दिवन दीत. देखून आज एक सत आमी उडास दवरूंक जाय. 7 देणी नासतना पुणी सर्गाक वचेत, पूण 12 फळां नासतना कोणाकच सर्गाक वचोंक जावचें ना. देखून ही फळां आमी हर एकल्यांनी उत्पन्न करूंक आसात. ह्या मरिफात आमच्या भावांक भयण्यांक बरेपण जावंक आसा. आनी आज आमी नियाळ करचें बोळेपण ऑर जेंटलनेस ह्या विशयान नियाळ करतना थोडो नियाळ आमी करया. कोणे एकल्या तरणाट्या चलये लागीं विचारलें खंय, बाये प्यार हो जाता है या प्यार करना पड़ता है? आनी ती हुशार कोण ना मस्तो, तिने जाप दिली खंय, अगर लड़का खूबसूरत है तो प्यार हो जाता है, अगर खूबसूरत नहीं है मगर पैसा वाला है तो प्यार करना पड़ता है. अर्थ तितलोच, बाये मोग जाता गी मोग करिजे पडटा. चेडो सोबीत आसल्यार मोग जाता आनी तितलो कांय सोबीत ना, पूण चार आसात मोग करिजे पडटा. पूण हें सर मात्र ही, पूण आज आमी हांगा नियाळ करतना हें बोळेपण आमचे थंय आसा गी ह्या हाका आमी कांय पुणी वावर करिजे पडटा. थोड्यांच्या सैमांतच बोळेपण आसा, बाकीच्यांनी कायली मेहनत करिजे पडटा.
हें आमी इतलें उडास दवरल्यार पुरो. थोड्यांच्या सैमांत थोड्या कुटुंबांच बारीक बळी आसतात, सादी आसतात. पूण हांगासर एक आमी उडास दवरूंक जाय मोगाच्यान. जर तर आमचे प्रासी बळवंत मनीस जाल्यार आमच्या प्रासर ताकतवार आसा, आमी ऑटोमॅटीक आमी बळी जाता. पूण विशय आमी नियाळ करचें, आमच्या प्रासी दुबळीं आसात, आमच्या प्रासी अस्कत आसात, अशिक्षित आसात, तांकां त्रान ना, या पिडेस्त आसात, या आमगेर काम करचीं मनशां आसात, तांचे कडेन आमी कशें चलता, आमचो वेव्हार तांचे कडेन कसो आसा. म्हजें प्रास अस्कत आसल्या कडेन हातूंत आमचें बळेपण दिसून येता. फाटल्या दिसांनी उलयता आसतना मुंबयची एकली भयण अशी म्हणाली, मुंबयंत एक व्हडल्या फॅक्टरेचो मालक लागीं 4000 लोक त्या फॅक्टरींत काम करता. त्या धनियाचो पूत तो दिसता खंय, धनी म्हूण कळटा खंय, तो BMW येता, मर्सिडीसार येता, तो कळटा खंय. पूण कंपनी स्टार्ट केल्लो त्या पुताचो बापूय, तो एक साद्या मनशा बरी आसा खंय, गळ्यांत एक बारीक एक चेन खंय, आनी लागती एक मुदी एक आहा खंय, बोटार सोडल्यार दुसरें कितेंच ना. तो थंय काम करचो व्यक्ती गी या ताचो धनी गी म्हणून फायंड आवट करूंक साध्यत ना म्हणटा ती. असलें ह्या मनशाचें एक बळेपण तिणें म्हजे मुखार दवरलें. फादर C.P. वर्की ताच्या एका बुकांत तो एक गणीत अशें बरयता. 30 वर्सां आदीं ताणें अनुभव केल्लें एक गणीत. मिस्टर रामचंद्रन म्हूण सांगून चंद्रन पुलीस कमिशनर 7.5 वरां म्हणसरी ताका 6 वरां रापयल्लो खंय मेळोंक म्हणून 7.5 वरां म्हणसरी हो ऑफिसांत आसा खंय. मागीर ह्या पाद्र्यापान विचारलें गे ताका, सर तुमचो टायम 5 वरांर जाता, आतां लागीं 2.5 वरां जालीं, म्हणल्यार हाका टायम मागीर 7:30 दिलो. इतलो वेळ म्हणसरी तुमी ह्या ऑफिसांत कित्याक बसल्यात? आनी भायर मस्त मनशां आहात खंय, दुबळीं अस्कत आसलीं आयल्यान. तो म्हणालो खंय, म्हज्या उतराक एक मोल आसा. ही गरजेवंत आयल्यांत जर तर हांवें एक ल्हानशें एक पेपराचेर एक हांवें बरोवन एक सायन घालून दिल्यार तें काम तांचें जाता. देखून हांवें कोण म्हाका मेळोवंक येतात सगळ्यांक मेळोवन मागीर हांवें घरा वचचें. कसलें एक बळेपण मोगाचें ना मनशाचें. एक पुलीस कमिशनर जर अशें चिंता जाल्यार हें बळेपण न्ही गे, बळेपणच. फाटल्या दिसांनी मिस्टर रतन टाटाची एक फोटो ताणें बॉम्बेतावन पुना ताच्या कंपनींत काम केल्ली एक व्यक्ती आतां 2 वर्सां जावन पिडेस्त आसा खंय, तांच्या घरा वचून त्या मनशाक मेळची एक फोटो तांणी पब्लीश केला. ह्या दिसांनी ते पब्लीश जावन आसा. आनी तांगेर ताका दिल्लें तें इल्लेशें ताचे बरीत कादेलार बसून वो खातें आसा थंय, सामुसागी खालें कोण दिल्लें. येदो व्हडलो मनीस ताच्या कामाच्या मनशाक भलायकी ना म्हणून 2 वर्सां जावन तो पळोवंक म्हूण गेला. मोगाच्यान हें बळेपण. आमचे मदीं असलीं व्यक्ती आसात, जावं पुरो मस्त पयशे आसलीं आसात, ग्रेस्त आसात, बळिश्ट आसात, सोबीत मनशां आसात, तांकां समाजांत स्थान आसा, मान आसा, तरी भोव साद्यापणान आनी बळ्यापणान जियोवचीं मनशां आसात मोगाच्यान. आनी आमकां दिसपट्टें पळोवंक मेळटात. असलो एक शेगून आज आमी आमचो कर्ण घेवंक जाय. हाका पुराक जावन आज आमकां वाचपां दिल्यान. आयचें पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांत 40 आनी 5 अध्यायी ओळ 1 ते 9 म्हणसर. सरवणें उत्पत्ती ग्रंथांत 30 आनी 7 अध्यायातावन जुजे, जाकोब, तांचे दाजन भाव ही काणी थंयतून प्रारंभ जाता. आनी ताचें बॅकग्रावंड आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. ह्या 10 जाणां भावांनी सांगाता मेळोवन गुटमोळ करची, तांणी मोसोर करचें आनी निमाणें ताका थंय बांयत घालचें आनी ताचेर एक फारीकपण खाण घेवंक पळोवचें, ताका विकचें. थंयतून मागीर जुजेक ते व्हरून येतात, थंय व्हरून ते थंयसर विकतात. थंय तो पोतिफाराच्या घरा येता, कस जालें पूण जैलान घालो. निमाणें तो एक अंताक पावून व्हडलो मनीस जाता. आनी तसल्या संदर्भाचेर हाच्या भावांनीच भीक मागोवंक आयिल्ले बरी थंयसर खान वरवीं व्हरूंक येवचें. हें पुरा पयलें घडता. 2-3 फावट तांकां धाडटा, परतून हें म्हणटा गोबलो लिपोवन दवरचें, हें पुरा तुमी वाचा. पूण ह्या 40 आनी 5व्या अध्यायांत तो आतां पळया काणी बदल्ल्या. एका काळार ते 10 जाण बळिश्ट आशिल्ले, तांणी एकल्याक बूज शिकयली. आज वो बळिश्ट जाला. हिस्ट्री रिपीट्स. पयले आसले निमाणें जाता, देखून कोणेय सड्ड उडचें नाका. आतां 10 जाण अस्कत जाल्यात आनी एकलो बळिश्ट जाला, तरी ताची एक प्रतिक्रिया, ताचें एक मनशापण कसलें गी पळया. तो आतां कितें म्हणटा, हांव जुजे तुमचो भाव, कंतिश्ट जायनाकात. तुमचो जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. कसलीं एक उतरां. 40 आनी 5 अध्यायांत 5वी ओळ. आनी तांकां जैलान घालये ते आसलें, ते भियान कांपल्यात, ते रडते आसात ते. पूण वो म्हणते आसा, हांव तुमचो भाव, तुमी भियेनाकात.
तुमी न्ही, देवान म्हाका तुमचे परास पयलें तुमचो जीव राखोवंक म्हाका हांगासर धाडला. आनी उपरांत 8व्या वळीन तो म्हणटा, म्हाका हांगा धाडला, तुमी न्ही, ताणें धाडला आनी ताणें म्हाका कारभारी करन नेमला. हा पुरबायेचीं उतरां मोगाच्यान. देखून मनीस एका हंताक वयर पावला जाल्यार हें देवान दिल्लें म्हूण वळखून घेवचें, हे बोळ्यापणाचो पयलो गूण वो शेगून आमचो आमी करून घेवंक जाय. हाकाच पुराक जावन आनी एक पासाप आयच्या वाचपांत ना तें सामुएलीच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 16वो अध्याय वळ 5 ते 13. अबसलोम दाविदाचो पूत बापायचें राज्यासन घेवंक म्हूण सांगून पितुरी करून बापायक धांवडायते आसा, पाट धरून धांवडायते आसा. आनी दावीद आपणाचो जीव राखोवंक म्हणले बरी पुताच्या हातांत मरचें नाका म्हूण सांगून ताच्या थोड्या सांगात्यांक घेवन तो धांवते आसा. आनी थंयसर त्या 16व्या अध्यायांत 5वी वळ येता आसतना 6व्या वळीचेर शिमेय नांवाचो तो साऊलाच्या त्या कुटुंबाक लागुल्लो तो भायर येता, दाविदाचेर शिराप घालता, तूं कुणीगार म्हूण सांगून पातोर मारते आसा. आनी तो वळ अभिशाय दाविदाचो अंगरक्षक तो म्हणटा, ताची उतरां पळया. वो मेल्लो पेटो, कोणाक शिमेक म्हणटा, वो मेल्लो पेटो रायाक कित्याक शिराप घालता. तूं म्हाका वसोंक दी, ताची तकली कापून उडयता. ताका सांगता तें करूंक. आनी तो वळ दावीद म्हणटा, सर्वेस्परान ताका पातोर मारूंक आनी शिराप घालूंक सांगला आसतलें, तो घालूं दी. दाविदाची उतरां ही आमचें करून घेजय. उपरांत 19व्या अध्यायाक आमी गेल्या जाल्यार 16 ते 20 आनी 4 वळीचेर आतां अबसलोम मेला, दावीद राय जाला, आतां शिमेय येवन पांयांक पडटा. ताका शिक्षा दिवे तिणें गी, बारीकपण काणगे तिणें गी. व्हडा पळ्यापणान दावीद म्हणटा, तुज्या जिवाक कितेंच बादाक हांव करिना, तूं वच. कित्याक म्हळ्यार पयलो शिराप घालूंक तुका देवान सांगलां आसतलें. असली चिंतना आमच्या मतीन देवन आमी मुखार या मोगाच्यान. क्रिस्तपूर्व 520 जेरुसलेमाचें नवीकरण जालें. जेरुसलेमाचें देवाळ पुनर्निर्माण जालें. देवाचे परजेचें शुद्धीकरण जालें. थाराणाच्या काळाक येण्या पासत आसतना जकाराया प्रवादी केल्लो तो प्रवाद 9वो अध्याय 9वी वळ विसरा नाकात. बुक ऑफ जकाराया चॅप्टर 9 वर्स 9. एका गाडवाचेर बसून संवसाराचो सोडवणदार एक राय येतलो, व्हडा कालत्यापणान येतलो. वो कित्या पासत आयलो मोगाच्यानो, गाडवार बसून, घोड्यार न्ही. चरित्रां आमी पळयलीं जाल्यार जायत्या वर्सां आदीं तावनी व्हडले व्हडले चक्रवर्ती रायपुरा तांणी मनशां करना तांची रथां चाटयांचे मार्गान उडयले आसात. घोड्यांक बांदून घोडे दोन न्ही, थोडे 10-12 घोडे बांदून म्हळ्यार तांचो पावर दाखोवंक तांणी घोड्यांच्या रथां उडयल्लीं आसात. हस्तीक बांदून उडयल्लें आसा, सिंहाक सोमेती बांदून तांची रथां उडयल्लीं आसा. जाल्यार जेजूक एका घोड्यार बसून येवये तेणें गे. घोड्यार बसून येवचो संकेत खंय लढायाचो, गाडवार बसून येवचो संकेत सुद्दां न्ही सागोळेच्या मनशाचो खंय, साद्या मनशांनी मात्र गाडवार येवचें आसलें खंय. आनी जेजू गाडवार बसून आयलो. ताणें कशेंय येवये आसलें. पूण जेजूची सगळी जिणी आज आमी बोळेपण नियाळतना एक पिंतुरा भशेन आमी पळयलें जाल्यार जल्मातना गोठ्यांत जल्म, आवय बापूय सादी मनशां, जल्मोंक जागोय मेळोना. उपरांत पलायन, परतून फाटीं येवचें, सुताऱ्याचें काम करचें, जॉर्दान न्हंयत कालच्या आयतारा दिसा आमी नियाळ केलो, जॉर्दान न्हंयत एका साद्या मनशा भशेन सकयल देंवोन वेचें. स्वंत म्हणलें कांयच ना. हें कित्याक मोगाच्यानो? ही सगळी कालत्यापणाची लक्षणां. आनी म्हाका आनी तुमकां आयच्या किर्तनांतली, किर्तन 103 थोड्यो वळी आमी उडास दवरूंक जाय. बोळ्यापणाची आनी एक कूस तातूंत दाखयल्या. हे मनशा सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार विसरा नाका. जो कोण उपकारी काळीज दाखयता तो मनीस बोळो. ताचे ते अहंकार ना, देवान दिल्ले म्हूण सांगून. आनी मुखार पळया त्यो वळी आमकां किर्तन 103 आमकां कित्याची केल्यांत म्हूण तो जाणा. धुळू आनी माती म्हणलें ताका उगडास आसा. आमी घाले मोगाच्यान आफ्टर ऑल यू आर डस्ट अँड ॲशेस. आनी ह्यो वळी अब्रामाच्या तोंडांतून आमी आयकलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 18वो अध्याय वळ 20 आनी 7 सोदोम आनी गोमोरा पासत मागता आसतना अब्रामान इंस उतरांत थंय उल्लेख केल्यान, ये देवा हांव धूळ आनी गोबर, तरी तूं म्हाका आयकताय.
हे सगळें आब्रामाचें बोळेपण आनी हांगासर किर्तन 103 हें बोळेपण मोगाचें न्हू. मनशाचे दीस तना बरी, मनशाचे दीस फुलां बरी. कोणे एकल्यान उदकाच्या उदक बरोवचे कोळसुले आसतात पिवूंच्या उदका पासून नॉर्थ इंडियान मस्त आसात, हांगाय आसात आमच्या नॉर्थ कर्नाटकांतल्या मस्त घरां आसात. ह्या उदकाच्या कोळशुल्याक विचारलें गे तूं कित्याक इतलो थंड, तूं कित्याक इतलो थंड. देखून कोळसुल्यान जाप दिली खंय म्हजें पूर्व कालाय मातीस, भविश्यांत काला पुटल्यारय मातीस, मदले 4 दीस हांवें कित्याक गरम जावचें. आमी तितल्यांत न्ही गे मोगाचें न्हू. काली मातीस, पोरवाय मातीस, मोदें एक 4 दीस कित्याक उरचें, कित्याक हांकार दाखोवचो. एक रात आमकां सगळ्यांक येतली, ताचे उपरांत सकाळ आसची ना. हें सत समजल्यार मनीस ऑटोमॅटीक बळो जाता, ताका वडपण उलोवंक अवकाशच ना. एक रात आमकां सगळ्यांक येतली, उपरांत सकाळ जावची ना, सकाळ आसची ना, हें आमी उडास दवरया. पूण आमी वैयक्तीक जावन अशें पळयतना वास्तवीक जिणेक आमी गेल्या जाल्यार 4 कास जाताना, 4 कास जाताना उलोवणें, आमचें उलोवची रीत, आमचो जिनोसू पळोवची रीत, थोडे पटी वडपण उलोवचें, ह्या मिजासी ह्या स्टायल जावंक पुरो, कर्स करची रीत, हेरां कडेन उलयतना मर्याद ना, बलाया पोलाया आयन देप्पिया ह्या म्हणचें उलोवणें. हें पुरा बोळ्यापणाचें लक्षणां न्हय, चड दीस उराना. एक मेट चलची विशय ना, कुटुंबाक पयस करचें, कुटुंबाक घर वचोवंक ना. थोडे पटी दोरे उबार जातात, गेटीक तगडां येतात. म्हळ्यार बायल्यांनी भितर पळोवचें नाका, आमी भितर आसलीं भायर पळयना. ल्हान मसली रुसाना, इल्लें पोरणें जाल्लें फर्निचर बरें दिसना, उण्यासो माल नाका. हें पुरा मस्त आसा मोगाचें न्हू. हें पुरा आमी उडास दवरूंक जाय. बोळेपण म्हणटा आसतना बोळेपणूच आमी आज करचें. उडास दवरया. व्हड व्हड वारें जोड पावस येता आसतना रूख उमटोन पडटात, तण केन्नाय उमटोन पडलें ना. वारें येता आसतना तण थंयच न्हिदता, परतून उबें जाता. आमी शिकोवंक आसा ह्या प्रकृतींतल्यान. फ्रॉम नेचर वी हॅव टू लर्न अ लॉट. बोळेपण नासल्यार सेक्युरिटीची गरज ना खंय, गनमॅनी गरज ना, आनी सांगाता बाउन्सर्सची गरज ना खंय. आतां मनीस तितकेशे 4 कास जाले म्हणटना बाउन्सर्स आसात, काळें पुरो वस्त्र घालून चश्मा पुरो दवरून व्हडले मसल करून, दे आर कॉल्ड बाउन्सर्स. तांणी एक सारकें एक शिल्ड भशेन करून वरच्या भशेन. बोळ्या मनशाक ताची गरजच ना, गरज ना, ताका कोणी मारिना, मारचो एक गाल्याक. तो सद्यापणांत आसा. ही आमी उडास दवरचें. एक सांगणी अशी आसा, हे मनशा जिणयेंत वयर तूं सोडून सोडून वेताना त्या वाटेर मेळ्ळ्या मनशांक गौरव दी, कित्याक म्हळ्यार तुका पाटी देंवोन येताना वाटेर तेत्त मेळटात. म्हळ्यार वयर गेल्लो सदांय वयर रावना, ताणें फाटीं येवंका, ताणें सकयल देवंक आसा, दुसरो वयर येता. तुवें फाटीं येताना तुका मेळ्ळे मनीस परतून मेळटात. मोगाच्या भाव भयण्यानो, सक्कड बोळेपण टेस्ट करूंक एक परिक्षा अशी खंय. सक्कड तुजे कडेन आसतना तुजी प्रतिक्रिया या तुजी प्रक्रिया कसली. तुजे कडेन सक्कड आसतना तुजी प्रक्रिया कसली. आनी दुसरें, तुजे कडेन आसचें सक्कड चलतना तुजी या तुज्या पत्नीची या तुज्या न्हवऱ्याची प्रक्रिया कसली. हातूंत बोळेपण स्पश्ट दिसता खंय. सक्कड आसतना आनी सक्कड गेल्ल्या वेळार कशें जाता. आमकां थोडे मानेस्त मनीस आमकां एक आदर्श मोगाचो न्हू. एब्राहाम लिंकन प्रेसिडेंट जाल्ल्या वेळाचेर थोड्यांनी ताका तिकेशें इन्सल्ट करूंक पळयल्लें खंय. असो बापूय आमकां म्हळ्यार तो शूज करतालो असो बापूय. हाच्या बापायन आमकां शूज पुरा करून दिल्ले इन्सल्ट करूंक. लिंकन म्हणालो की प्रेसिडेंट जाल्या मागीर, वय तो बरे शूज करतालो म्हूण हांवें आयकलां. जर तर ताणें शूज केल्ल्यान कांय सूख आसा जाल्यार सोमानान जाल्यार म्हाका हाडून दी, हांव रिपेरी करून दितां. कसलें एक बोळेपण मोगाचें न्हू. देखून त्या अंताक पावतात ते. बोळेपण आसल्यार मात्र वयर वचोंक जाता मोगाचें न्हू. देखून पिलिपिकारांक बरोवन आयचो ध्येय वाक्य, तुमचें बोळेपण सगळ्यांक कळो म्हणल्यार हें सोपदू पिलिपिकारांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत 5वी ओळी. हें आमचें आमी करून घेवया. कोलोसेकारांक बरोवन 4थ्या अध्यायांत ओळ 5 आनी 6 म्हणटा, उलोवणें चिंतून उलया, मोयपासी उलोवणें आसूं दी. आनी म्हणण्याच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत 26वी ओळ, मधुर उतरां मोवाची पोळी खंय. ए ड्रॉप ऑफ हनी अट्रॅक्ट्स मोर फ्लायज दॅन अ बॅरल ऑफ विनेगर. मनशाचें उलोवणें मोयपासी जायजय, सादें उलोवणें जायजय म्हणल्यार एक आमकां आपोवणें. आतां कितें निमाणें
एक 2-3 संगती आमकां प्रॅक्टिकलाक उडास दवरूंक पयल्यान पयलें आमचें उलोवणें बरें आसूं दी मोगाच्यानो घरच्या मनशां लागीं बोळ्यापणाचें उलोवणें तातूंत हांकार आमी उलयचें म्हणून ना मुयपासी उलोवणें घरांत पयल्यान पयलें ताचे उपरांत आमी हेरां कडेन वेव्हार करता आसतना कशें करता आमी आमच्या प्रास्तिके अस्कत आसात ह्या सादी आसात सकयल्या हंताचे आसात तांचे लागीं आमचें उलोवणें मुयपासी जायचें बरें जायचें कालत्यापणाचें जायचें मोवाळ जायचें दुसरें आमची दिश्ट आंकारी दिश्ट नाका कित्याक म्हळ्यार मुन्याच्या पुस्तकांत 6 अध्याय 16व्या वळींत म्हणटा हंकारी दोळे देव कांटाळता खंय हंकारी दोळे देव कांटाळता भावा भयण्यानो खंयच्याच रितीन आमी वडपण उलोवची गरज ना तुज्याच घरांत तुजो उस्वास गेल्यार तुका जागो ना तुज्याच घरांत तुजो उस्वास गेल्यार तुका जागो ना तुज्याच घरांत तुजो उस्वास गेल्यार तुका आपडलीं पयलीं वचून हात धुतात देवा कलत्यापणानच आमी धूळ आनी माती म्हणलें चिंताप निरंतर आसूं दी थोडी गडितां आमी पळयलीं सुरवेर ती गडितां आमचीं करून घेवया आनी थोड्याच वेळान कालतो जावन गाडवाचेर आयिल्लो आमचो सोमी आमचो मेस्त्री आनी धनी ह्या आल्तारीर प्रत्यक्ष जाताना उंड्याच्या आनी वायनाच्या रुपार ताका सेवची आमी ताचे बरी जावया क्रिस्ताचें मोन क्रिस्ताचें काळीज आनी क्रिस्ताचें सगळें जिवीत आमचें जावं दी आमचें बोळेपण सोमेस्तांक दिसूं दी आमेन. आमी उबी रावया आनी आमची वडा कलत्यापणान बावार्थाची प्रार्थना सर्गीच्या बापा मुखार दवरया. तुमची जावप जावं दी Ecaltem molem calis, rosundi serves pora. सांगात म्हणूया Ecaltem ole calis, rosundi serves pora. मोगळा बापा तुझे पोवे सबेत एकामेका पाय तुमची सेवाक सबाकर सरगोळ्यांनी सांडून गेल्या शेळ्यांक सोदून वसा शेंकर जाय पडल्यार आपलोच जीव दिव शेळ्यांक रातचे गोवळी तांकां करमून तुझे लागीं पराता Ecaltem ole calis, rosundi serves pora. दयाळा बापा आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक बोळेपणा सोस्पिरीत दी तांकां वेंचलेल्या परजेची सेवा करून उदार मोन तांचे तैरस आपलो स्वार्थ लेखी नासतना दुबळ्या धाकट्यांचे येळगे ते वावरूंक फावोन दीत म्हूण तुझे लागीं पराता Ecaltem ole calis, rosundi serves pora. प्रीतीवून देवा मागताव आमी आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलां पासून तांचे थंय कालतेपणा सोशेगून फुलोवन परमळोवन दी आपल्या भुरग्यां बाळां थंय माया मोगान चलोवन शिस्तेन तांकां ती वागोवंक सकून दीत म्हूण
तुझे लागीं परता Ikalte bole kalis Rusundi सर्वेस पोरा सर्गींच्या बापा जा तू आमच्या दानींची ग्रेस काय उदार मोरान दितेल्यान तांचेर तुझे सर्गींचे बेसांव वासून दी सर्गान तांकां तुवें बसयले इनाम फावो कर म्हूण तुझे लागीं परता Ikalte bole kalis Rusundi सर्वेस पोरा एक घडी बरो मावून रावून आमच्या कुटुंबाच्यो आनी प्रत्येक जावन कामा खातीर या शिकपा खातीर घरांत रावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचो उडास काडया या नव्या वर्सांत देवा सर्व तरांच्या मारेकार पिडेत रावन आमकां राख आनी सांबाळ आनी संवसारार विस्तारली एक मारेकार पिडा देवा तूं कान उडय म्हणून मागया सर्गींच्या बापा वडा पातयेनेन तुजे मुखार दवरली ही कालती मागणी तूं मानून घे आनी तुजी कुशी तर दयेन ती आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. Suntus calzantlo, usvad monantlo, vete tau somia, manak tuja, ullasat piantlo, sembram cinitlo, perpitau somia, mai mek tuja, gi somia, gi somia, gi somia. Somya tine tuge, akas tuge, ye somya, ye somya, ye somya, ye somya, ye somya, ye somya tine tuge, akas tuge. संकेत हो आमच्या समृद्धीचो उनो कमासो रोज हो दाकांचो संकेत हो आमच्या अर्पणाचो. म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशावी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. तुका जय जय, सर्वेच कोराचे नावे येता ताका जय. उस सगळी तुका जय जय, जय जय उस सगळी तुका जय जय, जय जय उस सगळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogutu pergetuya. तुझ्या कुशा आधी पुनर्जीवन सोडावर तुम्ही आमचा सोडलाय सोनिया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती सांज जुजे तिचो भोव निस्कळपती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुच्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाच्या भाव भयण्यानो, हा सगळो दीस सकाळी थावन आनी ताच्या उपरांत जाल्यार एकच मागणें आज हांगा जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमचें काळीज तुजें बरीस कलतें आनी बोळें. परत आमी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटनाय आमच्या काळजाची बोब तित्त जावं दी. जेजू आमकां बोळेपण दी. लॉर्ड मेक अस जेंटल. ह्या सगळ्या भोगनांनी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांभाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांखाळ तुमचे सोवे आसूं. माया मगसो आनी एकवटसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उपरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रिय
ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. जीविताच्या उन्यादी जीवित म्हाका मुखेल नासा हांव तुका जीविताचे सरी दयेन पाव म्हाका तानेव नासा हांव तुका जीविताच्या उन्यादी जीवित म्हाका मुखेल नासा हांव तुका जीविताचे सरी दयेन पाव म्हाका तानेव नासा हांव तुका जेजुराया गोड्या म्हज्या हिणान म्हाका घे तुज्या पाटे दयाळाया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या जेजुराया गोड्या म्हज्या हिणान म्हाका घे तुज्या पाटे दयाळाया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या. सर्गी मनान पोसताय सदां तूं म्हाका राखतालें हांव तुका दैवीक तुज्या मोगान बागयताय म्हाका म्हाकाच भेटयता तुका सर्गी मनान पोसताय सदां तूं म्हाका राखतालें हांव तुका दैवीक तुज्या मोगान बागयताय म्हाका म्हाकाच भेटयता तुका जेजुराया गोड्या म्हज्या हिणान म्हाका घे तुज्या पाटे दयाळाया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या जेजुराया गोड्या म्हज्या हिणान म्हाका घे तुज्या पाटे दयाळाया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या. जीविताच्या उन्यादी जीवित म्हाका मुखेल नासा हांव तुका जीविताचे सरी दयेन पाव म्हाका तानेव नासा हांव तुका जीविताच्या उन्यादी जीवित म्हाका मुखेल नासा हांव तुका जीविताचे सरी दयेन पाव म्हाका तानेव नासा हांव तुका जेजुराया
प्रार्थुया. प्रिथिवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हें तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत वो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांव वी. आमेन. दयकन बसात. आज सर्व दानीं खातीर मागचो दीस. फाटल्या 25 वर्सां सावन जायत्या रितीर तुमी आमकां आदार दिला आनी अशेंच आमी ह्या 25 वर्सांनी सरीसुमार लाखाच्या की चड लोकांक आमच्या तांकी तितलो आदार दिवंक आमी शकल्या. त्या देखून आयचो दीस तुमकां सर्वा खातीर आनी तुमच्या खातीर आमी मागचो दीस. फाल्यां आमी सर्व कार्मेलीत कुटुंबा खातीर आनी रिलिजियस भाव आनी भयणी खातीर मागचो दीस. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस, प्रस्तुत सांजुजेची सेमिनरी जेपू हांगासर आपलो वावर ते दिवन आसात. आयचे हे मीस पेटोवन अर्थबरीत शिकोण दिवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवचे बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस तुमकां जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद मागता आनी सर्व सयत तुमच्या याजकी मिसावांत तुमकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस. आयचे ह्या मिसाक मधुर थाळ्यान गावन आम्हा सर्वांक मागोवंक प्रेरण दिल्लें कॉयर जावन आसा देरेबैल फिरगजीचे. देरेबैल फिरगजीच्या सर्व कॉयर मेंबरांक जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा आमी मागता. देव बरें करूं. फाल्यां हांगासर 6 वरांचे मीस जाल्या उपरांत हांगासर वावर दिवच्या सर्व वॉलंटियर्सांक तशेंच नवी कोणे 3 दिसांक वॉलंटियर्स जावन अपेक्षिता तांणी नांवां दिल्यांत तांणी मीस जाल्ल्या उपरांत हांगासर मेळचें. मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत तुमी पाठीवेच्या पयलें तुमी बसिल्ली बसका हांगासर रुखाच्या पंदाक एकठांय करूंक तुमचे लागीं खालती विनंती करता. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसा स्वाक्रेचो आशिर्वाद घेवया. उपरांत नवें आसतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पोदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या दिसाच्या नोवेना वेळार प्रत्येक रितीन आमी सर्व दानी खातीर मागतल्या. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायतीं दानी आसात. सर्वप्रथम देव सर्व दानी पैकी श्रेष्ठ दानी, कित्याक ताणें आमकां हे जिविताचें सांगातास अमर जिविताचें दान दिलां. आमची आवय बापाय ती जावन आसात आमची दानी, कित्याक तांणी आमकां ह्या संवसारांत जल्माक हाडला. तांचो वेळ आमचे खातीर करसिला. तांणी जोडलेलें सर्व आमकां बरें शिक्षण दिवच्याक आमकां तांणी करसिला. सांगातास क्रिस्ती मावल्यांनी ताणें आमकां वागयलां. ती जावन आसात श्रेष्ठ दानी. सर्व आमची मोगाची मनशां तांचें बरें मन तांचें संपन्मुलां तांणी आमचे खातीर भेटयल्यांत. आमकां आर्थीक रितींनी जायत्या जाणांनी कुमक केल्या, मागण्याचो आदार दिला. तांचो वेळ मोग उत्तेजन आनी बरीं उतरां वरवीं आमकां ताणें वागयलां आनी अशें तांचें दान मोलादीक जावन आसा. दुबळीं आमची दानी, कित्याक तांकां आमी केल्ल्या बऱ्या कामां वरवीं आमकां सर्गाक वेची वाट तांणी दाखोवन दिल्या. एका उतरान आमच्या सेत समारासचे
आमच्या भोंवतणी आसची सर्व मनशां आमची एक ना एका रितीन दानी जावन आसात. ह्या आमच्या जिवितांत आसच्या ह्या वैयक्तीक दानी खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. सांगत आस ह्या देव टेंपलाच्या आशिर्वचन जावन 25 वर्सां आमी संपयता. हे फकत हांगासर आसल्या फ्रादींचो वावर न्ही, बगार जायत्या बऱ्या मनशांचो सहकार आनी वावर थंयसर आसा. जायत्या भक्तिकांनी तांच्या वरवीं लोकां मोगाळ जाल्लें हें देवासांव आनी हाचे वरवीं आमकां जायतो आदार आमकां मेळ्ळा. जायतीं जाणां धार्मीक तशेंच लायक ह्या पुणशेता खातीर जावं आत्मीक रितीन वा आर्थीक रितीन कुमोक दिवन आयल्यात आनी दिवनूच आसात. बाळका जेजूचें देवासांव लोकां वरवीं आनी लोकां मुखांतरूच नावार्दीक जाल्लें. जायत्या लोकांक हांगासर जाल्लें बरेंपण हेरां थंय वांटून घेवंक आनी हेरां थंय वांटून घेतले वरवीं हें देवासांव लोकां मोगाळ जालां. ह्या पुणशेताच्या वाठारांत जायते निस्वार्थी सेवा दिल्ले जायतीं भक्तिकां आसात, स्वयंसेवकां आसात. 13 दिसांची रजा काडन तांचो वावर ह्या पुणशेतांत खातीर ते दिवनूच आसात. तांचो मोलादीक वेळ तांणी दान दिला. ह्या सर्व दानी पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. वर्सभर आमच्या संगात आसून आमकां सहकार दितले संघ संस्थाचे संदे आसात. कार्मेलीत तिसरी वर्द, बाळूक जेजूचें कुटुंब, ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन, कार्मेल सोजेर अशें हे सर्व संघ संस्थाचे संदे आमकां निरंतर तांचो वावर सेवा दिवन आसात. ह्या वरवीं पुणशेतान जावचे हर एक कार्यक्रमां भोवूच सुशेगान भोवूच सोंप्या रितीन चलोवन आसात. ह्या सर्व संघ संस्थाच्या संद्यां खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. सांगात आस जायतो लोक धार्मीक तशेंच लायक तांच्या मागण्याचो आदार आमकां दिवनूच आसात. निरंतर मागण्याचो आनी आराधनाचो तो एक पंगड आमचे खातीर निरंतर मागून आसात. तांच्या मागण्याच्या आदाराक द्वारी ती आमची दानी जाल्यांत तांचे खातीर आमी मागया. परगांवांत तशेंच आमच्याच गांवांत मिनत काडन, घाम पिळन, जायतो वावर करन, थोडो त्याग करन आमचे खातीर आनी आमची आर्थीक रितीन ते आमकां आदार दिवनूच आयल्यांत तांचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. प्रितीवंत बापा, तूं दानाचो दानी. तुज्या एकल्याच पुता जेजूक तुवें संवसाराक दान केलोय. तुज्या पुता जेजून ताजो मोलादीक जीव ताजे पवित्र सभे खातीर दान दिलो. तर तुज्या पावलांनी चलोवन आसले उदार मन दाखोवन आमकां आदार दिल्ल्या सुमेस्त दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रत्येक जावन ह्या पुणशेताक फाटल्या 25 वर्सांनी आदार दिल्ल्या सर्व दानींचेर तुजी मिसनार आशिर्वादां वत. तांची ग्रेस्तकाय तुंच, तांच्या उदार मनाक मेसून 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी. काळजाची दादोसकाय, मोतीचें समाधान, लांब आवक, बळ भलायकी तांकां फावो कर. तूं जा तांचें इनाम. तांणी दिल्लें दान जिविताच्या तांकां बऱ्यापणाक फावो जावं. शेकी हो संवसार सांडून वेता आसतना तुजे संगाता ससनाचें सूख भोगोवंक तांकां फावो कर. आमेन. सर आमच्या दानी पासत आयचे हे नोवेनाचे मागणी आमी भेटोवया. सांगाता आमी मागया. ए भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजा भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पांटेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. तशांची पदकां भोगोस आनी आमकां तारणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार.
नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलतेची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता तुजे इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वदा आमेन. सोम्या जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारांचो आमी उडास काडया. आमकां विविध रितीन सहकार दिल्ल्या सर्व बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर आनी तांच्या तावन आमकां लाभलेल्या आदारा खातीर आमी बाळका जेजूक अर्गां दिवया. सांगाता आमी मागया ए भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजबांचे इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडोवन दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याक आमची तकली आमी बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.